नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सरकारी जमीन कोणाकूच दिवचो ना, खावपाक जमीन हस्तावपाच्या प्रकरणाक आड उबारतले आनीक करपावला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. वालांकणी सायबिणीच्या फेस्ता खातीर रेल्वेची फेरी वाढोवन दिवपाचे प्रशासनाचे उतर. भाविकांचे मागणे प्रमाण वेळूच ॲडजस्ट करपाची दाखयल्या तयारी. दिवचलच्या सार्वजनीक गणपती कडेन उबारतले शेनवार वाड्याच्या प्रवेशद्वाराचो देखावो. नेटान चल्ला देखावाच्या सजावटीचे काम. घराचेर तिरंगो हुबोवन दाखयात देशाविशीं प्रेम. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाचे लोकांक आवाहन. कळंगूटच्या प्रभाग 9 मदले मतदान स्थगीत. ब्रेस्तारा 11 जातले मतदान. नाव आनी चिन्ह चुकिल्ल्यान वेंचणूक आयोगान घेतलो निर्णय. आता पळोवया खबरो विस्तारान. हांव कोणाकूच राज्य सरकाराची जमीन बेकायदेशीर रितीन हडप करपाक दिवचो ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. अतिक्रमण केल्ली सरकारी जमीन सरकार परत मेळयतलीच. आतां मेरेन SITक बरें यश आयलां आनी ह्या फुडें SIT अशेंच काम करून आनीकूय प्रकरणां मुखार हाडटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ना हांव भ्रश्टाचार करतलो ना हेर कोणाक भ्रश्टाचार करपाक दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान खडसावन सांगलें. आम्ही SIT फॉर द लँड मॅटर जी काडल्या पळय न्ही ताजेर एक वेगळी प्रेस हांव तुमकां एड्रेस करता, कारण तितून खूब व्हडले मॅटर्स आसा. वेगळी प्रेस एक एड्रेस करता आनी सगळें सांगता. बट हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांतूय सांगलेलो, सर मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा. सरकाराची खंयचीच जमीन ओके ही दुसऱ्याक खावपाक दिवचो ना. आतां पर्यंत जेंच्यांनी एनक्रोच केल्या पळय त्यो सगळ्यो जमनी सरकाराच्यो परत दितली. आनीकूय येवपाच्यो खूब येवपाच्यो. ऑगस्ट-सप्टेंबर म्हयन्यांत जावपी तमिळनाडूंतल्या वालंकिणी सायबिणीच्या फेस्ताक लागून वास्को वालंकिणी मजगतीं 3 खाशा रेल्वे सोडपाचे दक्षिण पश्चिम रेल्वेन थारायला. फुडल्या वर्सा सावन वालंकिणी वचपी रेल्वेची सुविधा वाडयतले. उत्सवा उपरांत निमाण्या दिसा वालंकिणी ते वास्को मेरेन वचपी रेल्वेचो वेळ भाविकांक जाय तसो ॲडजस्ट करून दिवपाचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्ल्याचे वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगले. फाटीं रेल्वे ऑथॉरिटीजान एक मेमोरेंडम दिलो आमकां ट्रेन 3 दिसाची ट्रेन दवरची म्हणून, आनी तांणी आमचो डिमांड एक्सेप्ट केलो. फक्त तांची मिस्टेक कितें की लास्ट फेस्ताचो जो दीस आसता, म्हणजे फेस्ताचो दीस म्हणल्यार तो मेन दीस जंय भावीक आपले सगळे घराणे सांगता, मागणे मागता, सगळें करता. आनी त्या दिसा 9 ट्रेन तांणी दवरली आनी मीस 10 आनी 12 वरांचेर आसा. सो व्हेरी पर्पज म्हणजे ज्या खातीर आमी वतात पळय थंय तोच पर्पज डिफीट जालो जाल्यार तातूंत वचून कांय अर्थ ना. म्हणून आमी इमिडिएटली जेन्ना हांवें ते तुमचो बायट पळयलो, हांवें तांकां आनी रावना, हांव त्या बायटाचेरूच हांवें लेटर करून DRMाक इमिडिएटली बरयलें आनी DRMान आमकां एश्युरन्स दिला की इट वील बी चेंज्ड आनी तांकां डिवोटीजांक जाय तशें आमी टायमींग दितात म्हणून. सो अजून तांणी दिवना आमकां, बट वी आर व्हेरी पॉझिटीव की तोय टायमींग मेळटलो. म्हाका हाचे फुडें एक स्टेप वचून अशेंय सांगन दिसता की हें तरी आमी फास्ट केलें, पूण दुसऱ्या वर्सा जेन्ना ही ट्रेन वतल्यो तेन्ना वेवस्थीत 3 दिसाची न आसता. तांचो डिमांड आसा की एक दीस ती हॉल्ट जावन दुसऱ्या दिसा भायर सरची म्हणून. त्यो सगळ्यो डिमांड्स तांच्यो घेवन, म्हणजे इवन फ्रिक्वन्सी आज 3 दीस आसा आनी 3 दिसाच्या हातून पावना. सो खंय तरी ते वाडोवन एक 10 दीस किंवा 8 दीस अशें एक स्ट्रेचाक घेवन एक दीस रावन ती परत येता अशी घेवन, म्हणजे डिवोटीजांक बरें जाता पळय. म्हणजे आमी खंय देवाक वता आसतना आमकां दिसता की देवा कडेन एक दीस रावचें, दर्शन घेवचें, दुसऱ्या दिसा परत पांयां पडून देवा कडेन मागणें मागून येवचें. सेम सगळ्या धर्मांनी तशेंच आसा. सो तांचेय ती भावना आमी म्हणजे आयकळी. ह्या फावटी ती जावंक शकना, हो टायमींग चेंज जातलो. पूण दुसऱ्या वर्सा डेफिनेटली हांव सांगता की टायमिंगूय म्हणजे फ्रिक्वन्सी वाडटली, 8-10 दीस ट्रेन जातली. दिवचलच्या सार्वजनीक गणपती कडेन अंदू पुण्याच्या फामाद शेनवार वाड्याच्या प्रवेशद्वाराचो देखावो उबारतले. चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां दिवचल सार्वजनीक गणपती उत्सव मंडळा वतीन सजावट काम चलता.
कार्यकर्त्याच्या सांगातान चित्रकार मिलिंद तेली हे सध्या देखावो करपाच्या कामाक गुल्ल आसात। अंदूचो देखावो पूर्ण प्लास्टीक मुक्त आसतलो अशें मिलिंद तेली हांणी सांगलें। देशाच्या स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव हो सगळ्या भारतीयां खातीर गौरवाची गजाल देखून ह्या वर्सा स्वातंत्र्य दिसा सगळ्या लोकांनी आपल्या घराचेर झेंडो लावन स्वातंत्र्य दीस मनोवचो अशें आवाहन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन दिलें। केपें वाठारांतल्या आयडियल एज्युकेशन सोसायटीच्या होली क्रॉस इन्स्टिट्यूट ह्या विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी हर घर तिरंगा अभियानाची जागृताय करपा खातीर रॅलीचें आयोजन केल्लें। ह्या रॅलीचें उक्तावण सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं जालें। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कळंगूट पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 9 वेंचणूक चिन्नांत जाल्ल्या गोंधळाक लागून ह्या प्रभागा खातीरचे मतदान फाल्यां मेरेन फुडें धुकल्लां। उमेदवाराक जें चिन्ह दिल्लें तें मत पत्रिकेचेर नाशिल्लें देखून आयत्या वेळार बोवाळ जालो। मतपत्रिकेंत जाल्ल्या गोंधळा विशीं कळपाक मार्ग ना अशें आसलें तरी वेंचणूक आयोगान हाची दखल घेवन पावलां उबारल्यात। हय सकाळी जेन्ना पळय आमचें वोटींग स्टार्ट जालें बॅलेट पेपर म्हाका दिसता सारके चॅक करूंक नासले आनी सिंबलां सगळीं मिसमॅच जाल्लीं। जशें की म्हाजे जे सिंबल आसले डेस्क ते डेस्क बॅलेट पेपरार येवपूच नासले आनी म्हाज्या जाग्यार कार घातलेली आनी जे आमचे मुन्ना आनी एक आमचो कलीग आसलो ते कॅन्डिडेट हांगासरलो तेज्या जाग्यार कॅमेरा घातलेलो तो कॅमेरा एक्झिस्टंटाक नासलोच कोणाचो। सो यू कॅन से दॅट दीस इज अ ह्युमन एरर वीच शूड हॅव नॉट हॅपन पूण आतां जाला ताका लागून म्हाका दिसता वी आर वेटिंग फॉर द फायनल order. For the time being, election for ward number 9, Obrawad of Kalangut has been called off till further notice. So, मागता माझ्या सगळ्या वोटरांकडे do not come to the polling station unless and until we give you all the final order from the election officer. नव्या मुखामळाक संद दिवची अशें समाजसेवक ओलांसियो सिमोइश मागता। थळाव्या लोकां खातीर पंचायतीचो निर्णय म्हत्वाचो आसा। लोक योग्य निर्णय घेतलो आनी मतदान करतलो अशें तांणी सांगलें। आयज जो पंचायत इलेक्शन पळय आसा तो एक चडांत चड इम्पॉर्टंट इलेक्शन। 1959 पंचायत राज एक्ट घडोवन हाडलेले पंडीत जवाहरलाल नेरून तेचो हेतू आशिल्लो कितें सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी म्हळ्यार कितें कोणाचोच पॉलिटिकल इंटरफियरन्स या पॉलिटिक्स ह्या पंचायतीन सायडीक दवरपा जाय आशिल्लें आनी पंचायत हॅड टू डिसायड फॉर द इन दॅर जुडिक्शन. For example, whichever project comes in or whatever is good for the panchayat jurisdiction was decided by the panchayat, including any mega project, let it be 3-year project or any other project from the central project. It was the panchayat who decided for the interest of the local communities in the jurisdiction. So I appeal to all the youngsters and the in general public to come out in one voice and support new faces. In fact, in Kasauli पयल्यार आयज फॅमिलीराज जालेले आसा आनी BJPचे पळय कॅन्डिडेट दोन स्प्लीट ग्रूप करून पंचायत इलेक्शन झगडटा. तशेंच करून आयज जे इलेक्शन टायमाक जाल्ले जे इलेक्शन जे वोटींग फुटून गेलेले परत हेच सिस्टम हो इलेक्शन जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता लोकांक भरपूर खबर आसा. एंड आय एम होपफूल
that the people of Kasauli, Velsav, Sakwal, Izorsi and Kortali will vote the deserving candidate who has performed and new faces. कित्याक आमी there are a lot of youngsters. In fact, there is a 27-year-old girl who is contesting in Velsav and educated engineers अशें करून आमचे थोडे candidate हिंगा आसा. I'm hoping that these candidates will win and work for the interest of the village. बुधवार हो सप्तकी बाजाराचो दीस असून लेगीत आनी भलायकी कर्मचाऱ्यांनी जागृताय करून लेगीत बुधवारात दिवचले बुस्टर डोस घेवपाक समाधानकारक प्रतिसाद मेळूंक ना. दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रान बुधवारा बाजारात बुस्टर डोस दिवपाची मोहीम हातान घेतिल्ली. मात फकत 26 जाणांनी डोस घेतलो. आम आदमी पार्टीक राज्यपक्ष म्हूण वेंचणूक आयोगान मान्यताय दिल्या. अशे तरेची मान्यताय मेळोवपी आम आदमी पार्टी हो पयलो राजकी पक्ष. हाचे आदीं बिहारांतल्या नितीश कुमाराच्या जनता दल युनायटेड आनी कर्नाटकांतल्या HD देवेगौडा हांच्या जनता दल सेक्युलर पक्षाक राज्यपक्ष म्हूण वेंचणूक आयोगाची मान्यताय मेळिल्ली. देखून देशांत राज्यपक्ष म्हूण मान्यताय फावो जाल्लो आम आदमी पार्टी हो तिसरो राजकी पक्ष थारला. थळाव्या फुडाऱ्यांक आनी वावुरप्यांक परबी भेटयत आपाची गोंय प्रभारी आनी दिल्लीची आमदार अतिशी मार्लेना हिणें ही म्हायती दिली. चवथ लागीं पावल्या. बाप्पा येवपाक लागीं लागीं अर्दो म्हयनो उरला. गोंयकारांक आतां सावनूच चवथीचे वेध लागल्यात. ओंदू कसलो गणपती हाडुया, मकर कसल्या फोलींनी सजोवया हाचेर चर्चा चालू आसा. गणेश मुर्ती साकारपी मुर्तीकार तर आतां सामकेच बिजी आसात. तांची जागरणां सुरू जाल्यात. ऑर्डरी दिल्ल्या गिरायकांक इन टायम गणेश मुर्ती दिवपा खातीर तांची धडपड चालू आसा. गणपतीच्या चित्रशाळांनी हजारांनी हात कामाक गुंतल्यात. तांच्या मनांत आतां एकूच ध्यास चवथी आदीं गणपतीच्यो मुर्ती तयार जावंक जाय. उतराक जागूंक जाय, लोकां मेरेन पावूंक जाय, मकरात बसोवंक मेळूंक जाय. कांय कडेन मुर्तीन बुकींग फूल आसा, कांय कडेन बुकींग सुरू जाल्या. जवळजवळ आता गणपती म्हणजे गणपतीची शाळा हे केल्याचे जवळजवळ 35 वर्सां जाल्या. 35 वर्सां हांव गणपती करता. आमकां ह्या गणपती माती जी आहा ही आमच्याच शेतान मेळटा मांद्रे. हय, ताका लागून आमकां मातशी ती बरी पडटा भाड्याच्या दृश्टिकोनांतून. 25 वर्सां हांवें म्हापश्यां गणपती केल्या. हांव जॉबाक आसल्या कारणान म्हाका ते घरा कडली आनी म्हापश्याची दोनूय शाळा चलोवपाक हे प्रॉब्लम येवपाक लागलो. मागीर हांवें ती शाळा म्हापश्याची सोडली आनी आतां म्हाका हांगा भरपूर नवीन गणपती बी येतात 4 फुटाची. गणपती रेखणी करता, परत पेनान कॉम्प्रेसराचें काम करता आनी ती वर्षभर आमचें काम चालू आसता. पण हे गणपतीचे हे 1-2 महिने 3 महिने जास्त 3 महिने पर्यंत गणपतीचें काम करता. नाजाल्यार आमी गोंय हँडीक्राफ्टाक शिशाक मातयेच्यो बांदलेल्यो वस्तू, मातयेच्यो म्हणजे भट्टेन बांदलेल्यो
ते आमी गोवा हँडिकॅपाक सप्लाय करता, प्रायवेटाक सप्लाय करता. आता पळोवया भारताच्या 75 वर्षाच्या गौरवशाली प्रवासातली काय खाशेलपणां. शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओंपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. उपरांत स्वतंत्र भारतांत शेतकी, सामाजीक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो. भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासांतली काय खाशेलपणां आमी तुमचे मुखार हाडटात. 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन आयच्या भागान पळयात 1992 ते 1996 मेरेनची भारताची वाटचाल. बाबरी मस्जिद मोडपाच्या घडणुके उपरांत 6 डिसेंबर 1992 सावन फुडल्या 4 दिसांनी आनी उपरांत जानेवारी 1993 मुंबईत हिंदू मुस्लिम दंगली जाल्यो. ह्या दंगलींनी 2000 परस चड लोक मेले. ह्या दंगलींची चौकशी करपी न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगान दिल्ल्या अहवाला संबंधी कसलोच निर्णय घेवंक ना. 30 एप्रिल 1992 दिसा हर्षद मेहता शेअर घोटाळो उक्ताडार आयलो. हर्षद मेहता आनी बँकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा शेअर खरेदी विक्री खातीर लोकां कडल्यान 4000 कोटी परस चड रुपया काडिल्ल्याचे उक्ते जाले. सीबीआयच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या घोटाळ्याची रक्कम 8000 कोटी आशिल्ली. इस्रोच्या सुमार 1000 शास्त्रज्ञांनी तयार केल्लो इनसॅट 2A हो वेवसायीक दूरसंचार उपग्रह 10 जुलय 1992 दिसा एरियान ह्या फ्रेंच रॉकेटाच्या मजतीन अंतरिक्षात सोडलो. ह्या उपग्रहाचें वजन 1906 किलो आशिल्लें. 1992 वर्सा विदेशी आनी देशी खाजगी चॅनलांक केबल तंत्रा वरवीं भारताच्या टीव्हीचेर कार्यावळी प्रसारीत करपाक परवानो दिलो. ताका लागून स्टार प्लस, MTV, BBC, प्रायम स्पोर्ट्स, स्टार चायनीज ह्या 5 खाजगी चॅनलांनी प्रसारण सुरू केलें. देशाचे अंतर्गत सुरक्षेचो धोको निर्माण करपी खंयचीय परिस्थिती रोखडीच नियंत्रणात हाडपा खातीर 1992च्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत रॅपीड एक्शन फोर्साची सुरवात जाली. अत्याधुनीक शस्त्रां आनी तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी ह्या अत्यंत चपळ आशिल्ल्या दळाच्या जवानांक प्रशिक्षण दिवपाक खूब खर्च येता. मणिरत्नम हांणी दिग्दर्शीत केल्लो रोजा हो चित्रपट 1992 वर्सा प्रदर्शीत जालो. काश्मीरात आकांतवाद आनी देशभक्ती हांच्या मदलो संघर्श दाखोवपी हो पयलो हिंदी चित्रपट थारलो. 12 मार्च 1993 दिसा दनपारां 1.5 ते 3.5 वरां मजगतीं अंडरवर्ल्डाच्या मजतीन मुंबयच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी 13 बॉम्बस्फोट केले. RDX वापरून केल्ल्या ह्या बॉम्बस्फोटात 250 परस चड लोक मेले आनी 1,500 मायज लोक जखमी जाले. 30 सप्टेंबर 1993 दिसा महाराष्ट्रातल्या किल्लारी ह्या गांवांत भिरांकूळ भुंयकाप जालो. तातूंत 10,000 लोकांक मरण आयलें असो अधिकृत आंकडो आसलो तरीकय प्रत्यक्षांत ह्या भुंयकापात दुप्पट परस चड लोकांक मरण आयलें अशें म्हणटात. केंद्रीय सरकाराच्या उद्देग मंत्रालयान 2 ऑक्टोबर 1993 दिसा प्रधानमंत्री रोजगार येवजण सुरू केली. 2002 मेरेन हे येवजणे वरवीं 20 लाख ल्हान व्हड उद्देगांची स्थापणूक जाली आनी सुमार 30 लाख रोजगार संदी निर्माण जाल्यो. अभिनेतो संजय दत्त हाका 19 एप्रिल 1993 दिसा मुंबय बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक केली. ताका लागून पुराय देशभर चर्चेक वाव मेळ्ळो. अटक जाली तेन्ना संजय दत्त ताच्या खलनायक ह्या चित्रपटाक लागून लोकप्रियतेच्या उंचायेचेर आशिल्लो. शाहरुख खान आनी काजोल हांणी मुखेल भुमिका केल्लो बाजीगर हो चित्रपट 1993 वर्सा प्रदर्शीत जालो. बाजीगरा उपरांत प्रत्यक्षांत लेगीत एका चलयेन मोग न्हयकारल्यार तिका जिवे मारपाच्यो जायत्यो खबरो दिसाळ्यांनी येवपाक लागल्यो. देखून हो चित्रपट वादग्रस्त थारलो. शेतकी कामां नासतना लोकांक काम दिवपाच्या हेतान रोजगार आश्वासक येवजण सुरू जाली. उपरांत ही येवजण केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार येवजणेत विलीन केली. 1993 ते 2000 ह्या काळात हे येवजणे वरवीं रोजगार निर्माण करपा खातीर 8000 कोटी रुपया खर्च जाले. 23 नोव्हेंबर 1994 दिसा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गोवारी आदिवासींच्या मोर्चाचेर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्ल्यान जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 114 आदिवाशांक मरण आयलें. अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या वळेरेंत गोवारी जमातीचो आस्पाव जावचो देखून सुमार 40,000 आदिवासी लोकांनी मोर्चा काडिल्लो. 22 ऑगस्ट 1994 दिसा भारतांत मोबायल फोन सेवा सुरू जाली. 2007 वर्साच्या निमणे कडेन
भारतात मोबाईल वापरपी लोकांचो आंकडो 20 कोटींच्या वयर पावलो. भारताच्या चौथ्या एस एल्विन स्रॉस या उपग्रहासहित 1994 वर्सा अंतरिक्षात यशस्वीपणान प्रक्षेपण केलें. त्याच वर्सा भारतीय शास्त्रज्ञांक IRSP-2 या उपग्रहात सहित PSLVचे लेगीत प्रक्षेपण करपाक येस आयलें. ह्या मोहिमे वरवीं भारतान अंतरिक्ष क्षेत्रात प्रगतीचो पावंडो गाठलो. 1994 वर्सा फिलिपिन्सांत जाल्ल्या मिस युनिवर्स हे सर्तींत भारताच्या 19 वर्सां पिरायेच्या सौंदर्यवती सुष्मिता सेन हिणे मिस युनिवर्स हो खिताब मेळयलो. असो खिताब मेळोवपी ही पहिली भारतीय अस्तुरी थारली. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाक नेट येवचो ह्या हेतान नोव्हेंबर 1994 केंद्र सरकाराच्या मनीस संसाधन विकास मंत्रालयान डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्राम ही येवजण सुरू केली. संवसारीक बँकेचे अर्थसहाय्य लाभिल्ली ही कार्यावळ बायलां साक्षरता प्रमाण उणी आशिल्ल्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात चालीक लायली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांत पदार्पण केले उपरांत फकत 4 वर्सांत सचिन तेंडुलकरान पिरायेच्या 21व्या वर्सा कसोटी आनी वन डे क्रिकेटींत दर एकी 2000 धांवड्यो मारपाचो विक्रम केलो. असो विक्रम करपी तो संवसारीक क्रिकेटाच्या इतिहासांतलो पयलो खेळगडो थारलो. 10 मे 1995 दिसा भारतीय लष्करान आतंकवाद्यांनी कब्जा केल्ल्या काश्मीरातल्या चरार ए शरीफ दर्ग्याची दहशतवाद्यांच्या कब्जांतल्यान सुटका केली. 66 दीस चलिल्ल्या ह्या कारवायेंत 20 आतंकवादी मारले. 1995-96 वर्सा भारताच्या सॉफ्टवेअर उद्देगाची उलाढाल 42 अब्ज रुपया मेरेन पावली. भारतान सॉफ्टवेअर उद्देगांत इतली प्रगती केली की 2005 वर्सा भारताच्या वट्ट निर्यातींत सॉफ्टवेअर उद्देगांचो वांटो 25% परस चड जालो. 2005 वर्सा अमेरिकेच्या नॅसडॅक ह्या शेअर बाजारांत नोंद जावपी इन्फोसिस ही पहिली भारतीय कंपनी थारली. भारतातल्या मुखेल शारांनी 1995 वर्सा पयलेच खेपे इंटरनेट सेवा सुरू जाली. थोड्याच काळा भितर ह्या सेवेक भारतभर प्रतिसाद मेळ्ळो आणि ही सेवा सगळीकडे योग्य दरान मेळपा लागली. भारत सरकाराच्या भलायकी मंत्रालयान 1995 वर्सा पल्स पोलिओ हो पोलिओ प्रतिबंधक वाशिनीकरण मोहीम सुरू केली. 1995 ते 2020 मेरेन हे मोहिमेचेर कोट्यांनी रुपया खर्च जाले. 23 डिसेंबर 1995 दिसा हरियाणा राज्यातल्या मंडी दाबवाली वाठारातल्या एका शाळेच्या वर्सुकी कार्यावळी खातीर उबारलेल्या तंबूत लागिल्ल्या भयानक उज्यान 538 जाणांक मरण आयलें. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचें कळ्ळें. मरण आयिल्ल्या 538 मदीं 170 विद्यार्थी आशिल्ले. 21 सप्टेंबर 1995 दिसा मुंबईत गणपतीची मूर्ती दूध पिता अशी वावडी आयली आणि हे घडणुकेची खबर देशभर पातळी. हे चर्चेक लागून महाराष्ट्रांतच न्हय जाल्यार पुराय संवसारांत हिंदू घरांनी गणपतीक दूध पिवपाचे प्रकार सुरू जाले. महाराष्ट्राचो तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर जोशीन तपास करिनासतना अशे तरेचे विधान केल्ल्यान मुख्यमंत्र्याचेर टिकेंचे फार जाले. एनरॉन कॉर्पोरेशन ह्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कोकणातल्या दाबोळातल्या वीज निर्मिती प्रकल्पाक 27 एप्रिल 1996 सावन देशभरातल्या सामाजिक आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी खर विरोध केलो. एनरॉन कडेन केल्ले महाराष्ट्राचे वीज खरेदी वेव्हार कशे लोकहिता आड आसात हे माधव गोडबोले समितीन सरकाराच्या लक्षांत हाडल्या उपरांत महाराष्ट्रान एनरॉन कडल्यान वीज विकते घेवप बंद केले आणि निमणे ह्या कंपनीक भारतांतल्यान वचचे पडले. नरसिंहराव सरकारा आड काडिल्ल्या अविश्वास थारावा आड मतदान करपा खातीर कोट्यांनी रुपयांची लाच दिल्या अशी कबुली झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या 4 खासदारांनी 1996 वर्सा दिली आणि देशांत बोवाळ पडलो. या लाच प्रकरणात PV नरसिंहराव, ताचो सहकारी बुटा सिंग, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे 4 खासदार हांचे सयत कांय खासदारांचेर गुन्यांव दाखल जाले. मात दिल्ली उच्च न्यायालयान तांकां निर्दोश सोडले. 1996 वर्सा CBIन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम हांच्या घराचेर धाड घातली आणि 3.5 कोटीं परस चड रक्कम मेळिल्ल्याचो दावो केलो. दूरसंचार क्षेत्रातल्या खाजगी कंपन्यांक टेलिकॉम क्षेत्रात कंत्राट दिताना सुखरामान ही लाच घेतिल्ली अशें कळ्ळ्या उपरांत ताका 5 वर्सां खातीर तिहार बंदखणीत उडयलो. 1996 वर्सा अमरनाथ यात्रे वेळार अचकीत बर्फाचे वादळ जाले आणि सोसना इतली थंडी पडिल्ल्यान 250 यात्रिकांक मरण आयले. हे घडणुके उपरांत भक्तांक मजत करपा खातीर तैनात केल्ल्या निमलश्करी दळाच्या सैनिकांची संख्या वाडयली. एप्रिल ते मे 1996 ह्या काळात जाल्ल्या 11व्या लोकसभा वेंचणुकेत खंयच्याच राजकी पक्षाक भोवमत मेळोवंक नाशिल्ल्यान देशात राजकी अस्थिरताय निर्माण जाली.
देखून भारतात मे 1996 ते डिसेंबर 1997 ह्या काळात भारतान 3 अल्पकालीन पंतप्रधान अणभवले. तातूंत अटल बिहारी वाजपेयी 13 दीस, देवेगौडा 10 महिने जाल्यार इंद्रकुमार गुजराल 11 महिने प्रधानमंत्री जाले. लिएंडर पेस ह्या भारतीय टेनिस खेळगड्यान 1996 वर्सा अटलांटा ऑलिम्पिकांत कांस्य पदक मेळयले आणि भारतीय टेनिस मळार आशेचे किरण फाकले. उपरांत 1997 वर्सा महेश भूपती हो आनीक एक टेनिस खेळगडो उदेलो आणि ह्या जोडयेन टेनिसाच्या मळार भारताक नामना मेळोवन दिली. भारताच्या 75 वर्साच्या गौरवशाली प्रवासातली आनीकूय खाशेलपणां 15 ऑगस्ट मेरेन गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार हाडटलीत. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.